काजू पीक हो दिवचल तालुक्यातलो एक मुखेल व्यवसाय। तालुक्यातल्या चडशा वाठारात काजू बागायती आसात। काजू सिजनात चडशा वाठारात हुर्राक आनी फेणी हो सोरो काडटात। गांवांनी सोऱ्याची आवारां पेट्टात। कांय वेवसायीक महाराष्ट्रांतल्यान मुट्टे हाडून सोरो काडटात। अंदू सिजनाचे सुरवेक काजींक समाधानकारक भार आयिल्लो, मात उपरांत काजू पिकाचेर परिणाम जालो। फाटल्या 15 दिसांच्यान तर मुट्टे मेळप कठीण जाले, अशें सोरो काडपी वेवसायिकांचे म्हणणे आसा। दिवचलच्या चडशा वाठारात तर सोरो काडपाचो वेवसायाचेर परिणाम जाला, अशें काजू बागायतदारांचे म्हणणे आसा। अंदू सांगचें म्हटल्यार पयलीं बरें दिसूंक लागलें। सादारणशें मार्च मेरेन तर काजी फुलोवन खूब लागतल्यो अशें दिसलें, पूण कांयच फायदो जालो ना। पयलीं दिसलें बरें आनी मागीर कितें अचानक कितें तरी हवामानाचो बदल घडलो आनी काजी सामक्यो काळ्यो करपल्ल्या सारक्यो सगळीं झाडां जालीं। पूण पावसान बी कशें पावसान ना, पावसान बरें हें केलें। पावसा मदीं मदीं पावस पडत तो अंदू बंद जालो। आतां अजून पासून सुद्दां लागतल्यो आसल्यो म्हटल्यार आतां सापूच फुकट गेलें, कांयच काजीचें ना। 50% सुद्दां जावंक ना काजी। आनी सोऱ्याचे ना, सोऱ्याचे हेवटेन तेवटेन जावन हय 50% जाय। 50% ना, 40% वयर ना। 40% रणू जाला। हय हय 40%। ते बी म्हाका दिसता भायल्या मुट्ट्या वयल्या। हय भायले म्हणटा, आमच्या गोंयान कांय ना। आमचे तर काजीनी तर अजिबात कांय ना। आतां आवार उठोवपाचे जाले आतां। एक म्हयनो जालो लायल्यार मरे, 22 तारीख लायिल्ले एप्रिलाचे, हय मार्चाचे 22 तारीख लायिल्ले। 22 तारीख ते आयज मेरेन सामकी डीम, कांयच ना, चलत ना जाल्यार। म्हणजे पोरू तरी बरें आसले। हय पूण अशें टीम आसलें, पूण चलतालें सामकें। पूण अंदू सापूच डम जालें। पूण पयलीं कोण सांगता की बरें काजी बऱ्यो पकल्यो। बऱ्यो फागारलेल्यो, आख्खान दिसा काजी लागतल्यो अश्यो। आनी मागीर सापूच हे हवामानाचेर सगळें हवामान सगळें फुकट गेलें हवामानान, काजीच ना। म्हटल्यार पयलीं काजी ज्यो हे जाल्ले हे येयल्ले आमचे तोवार येयल्ले ते भरपूर येयल्ले की आमकां अंदू अशें दिसतालें की काजी अंदू भरपूर हे जातल्यो आनी बऱ्यो वतल्यो अशें दिसलेलें। पण जेन्ना निसर्गान आमकां घात केल्या कारणान जश्यो जश्यो हे धुके पडोंक लागले, म्हणजे दंव पडोंक लागलो, खारो दंव पडोंक लागलो, ते मेरेन तेन्नाच्यान इल्ले जेन्ना गरमी स्टार्ट जाली तेन्ना इल्ल्यो काजी सगळ्यो करपोंक लागल्यो आनी अंदूच्या हेका काजी खूब कमी जाल्यो, म्हणजे 40% काजींचें पीक मेळ्ळें। हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की हे जर आमचो असो हो काजीचो धंदो चलोंक जायो जाल्यार आमकां कितें तरी ताका हेका लागून आमच्या ह्या निसर्गाक लागून कांयच करूं शकना, तेन्ना आमकां गव्हर्मेंटा कडसून कसली जर हे मेळटा, फॅसिलिटी मेळटा, जावं कितें जरी आमकां जर ते करपाक, म्हणजे आमकां फुडें कितें दिसोंक जाय, आशा दिसोंक जाय की ह्यो जो निसर्गान आमी ह्यो ज्यो काजी आहा ज्यो करपाक जाय, नाजाल्यार कितें करतले इल्ले वळण लागतले हेका। लोकांक जेन्ना इन्कम असो जर काम करून जर जास्त पयशे मेळटा आनी जर काजीनी कमी मेळटा, म्हणजे लोक आमचे हे जे काम करणारे आहा, जे काजी करणारे आसा ते काम करपाक सोदचे ना। म्हणून तांकां गव्हर्मेंटान कितें तरी हेल्प करचो असो हांव सीएमा कडेन हांव तांकां रिक्वेस्ट करता। म्हणजे उराक मातशे कमी जाले आनी फेणीय कमी जाली, कारण नुकतेंच जर ना जाल्यार कशें पीक हे जातलें। म्हणजे त्या म्हणून पावसान उपकार केले। पावसान भरपूर उपकार केले। बाकीचो निसर्ग बरो आसलो, पण जो हेजो दंव पडलो, खारो दंव जो पडलो तो खूब माल पडलो। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।